वास्को शाराक टीबी कुन्ना नाव दिवचे म्हूण आवाज चडटा। वास्को द गामाचे गोंयचे संस्कृतीत कसलेंच योगदान ना। ताच्या नांवान वास्कोचे नामकरण आनी शताब्दीचो सुवाळो करपाचो थंयचे बीजेपी आमदाराचो यत्न। असले यत्न यशस्वी जावंक दिवचे ना म्हूण सुभाष वेलिंगराचे संघटनेची शिटकावणी। गोवा सुरक्षा मंचान बीजेपीचो राष्ट्रवाद वयर काडलो। गोवा मुक्त जावन 57 वर्सां जालीं आनी 57 वर्सां जालीं जाल्यार अजुनूय आमकां उमाळे जे येतात भितरल्यान काही लोकांक पोर्तुगीज धार्जिणी जी पिलावळ हांगा गोंयांत आसा तांकां ते उमाळे येतात की पोर्तुगीजांचे उदो उदो करपाची। आमी ताजें अशें म्हणटात की जाणे आवय भयणाचेर आपल्याच अत्याचार केले तांची आरती करपाचो पिशेपण हें। म्हणजे आमकां स्वाभिमान ना, आमी स्वतंत्र जाल्ल्याची जाण आमकां ना आनी स्वतंत्र जें फुकट मेळ्ळां आमकां तें मेळोवपा खातीर स्वातंत्र्य सैनिकांनी जो त्याग केला त्या त्यागाक कांयच किंमत ना आनी ताजी पर्वा ना अशा पद्दतीच्यो सत्तेर आयिल्ले सगळे लोक करतात। ह्या खातीर अशा प्रकारचे प्रयत्न जर जाले ही 100 वर्सां सेलेब्रेट करपाचें वास्को नामकरणाचें जाल्यार ताजो आमी असो सज्जड इशारो दिता भारत माता की जय हांगा की मुक्त गोमंतकान पोर्तुगीज धार्जिण्यांचे कार्यक्रम आमी जावं दिवचे ना। पोर्तुगीज धार्जिण्यांक खुश करपाचे यत्न म्हणल्यार स्वतंत्र सैनिकांच्या बलिदानाचो अपमान। सरकारान गोंयचो पूत देशभक्त टीबी कुन्नाचे नाव खंय वास्को शाराक दिवचे। नाव आमकां अशें दिसता की कॉन्ट्रोवर्सी आनीक नाका। आमच्या मनान खरें आसा स्वातंत्र्य सैनीक टीबी कुन्नांचें नांव ताका दिवपाचें। राष्ट्रप्रेमी जे आसा आनी राष्ट्रपुरुशांची नांवांय दवरलीं वता पण स्वर्गीय टीबी कुन्नांनी जाणी आमच्या अंतकरणान राष्ट्रीयतेची ज्योत जागयली गोंयांत तांचें नांव हें अत्यंत योग्य ठरतलें अशें आमकां दिसता भारत माता की जय। पण लोकांचो ओपिनियन घेवन आनी हें सगळें करून किमान पक्षी मुरगांव हें तरी नांव दिवचें ताका। मुरगांव शहर अशें ताका म्हणचें। गोवा सुरक्षा मंचानूय बीजेपी सरकाराच्या प्लॅनाचेर खर टिका केली। खरें म्हणजे गोंयचो इतिहास जर पळयलो त्या गोंयच्या इतिहासांत टीबी कुन्नाचें नांव जें आसा हें प्रामुख्यान घेता। शाळांनी तर आमी टीबी कुन्नाच्या पुस्तकांनी जे धडे आसात त्या धड्यान टीबी कुन्ना हे फादर ऑफ नॅशनलिझम अशें म्हणटा। म्हणजे जेणे राष्ट्रवाद आमकां शिकयलो किंवा ह्यो राष्ट्रवाद हांगासर पळोवपाचें काम जें आसा हें टीबी कुन्नान केलें आनी तेच्या टोटल विरोधान हे आजच्या आमदार कार्लोस आल्मेदा किंवा हेचे स्टेटमेंट जे आसा ते त्या पद्दतीचे आसा किंवा तेची कृती जी आसा ती त्या पद्दतीची आसा। माझी विनंती आसा की ह्या वास्को किंवा मुरगांव सगळो भाग जो आसा ह्या भागांतल्या सगळ्या संस्था आसतल्यो त्यांचे मंदिराचे अधिकारी आसतले किंवा चर्च संस्था आसतल्यो ख्रिश्चन बांधव आसतले ह्या सगळ्यांनी खरें म्हणजे देशप्रेमी थंयसरले नागरीक आसतले ह्या सगळ्यांनी हे जे शताब्दी साजरी करपाचो जो घाट जो भारतीय जनता पार्टीच्या कार्लोस आल्मेदा हेणे घातिल्लो आसा ताका कडाडून विरोध करचो। प्रुडंटा खातीर चेतन गवस। मायनिंगाचेर मुख्यमंत्री पर्रीकार सिरियस ना। 6 म्हयन्या फाटीं प्रधानमंत्र्याक कित्याक मेळ्ळो काय ना म्हूण आयटकाचो प्रस्न। आतां मोदीक मेळ्ळो मात दिल्ली सावन मायनिंगाचेर ठोस उत्तर कसलेंच ना। 2-3 म्हयन्यांनी दिशा मेळपाच्यो गजाली। आतां पर्रीकार अमेरिकेक चल्लो। मायनिंगाचें कितें? दोनूय सरकारांनी मेळून खंय गोंयकारांक फटयले। बीजेपी सरकार नरेंद्र मोदी सरकार दुष्ट सरकार। त्याच नरेंद्र मोदीन गोया इलेक्शनां जाता आसतना सांगलेले जब भी बीजेपी सत्ते पर आएगा 3 महीने के अंदर हम लोग माइनिंग चालू करेगा, हमारा गोवा को स्पेशल स्टेटस मिलेगा। डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टराचो अपॉइंटमेंट घेवंक जावना तुका पयले 6 महिने लोक वळवळे काडटा आनी आतां ते म्याव करूंक लागल्यात आनी ते म्हणटा आमी मायनिंग कशें लिगली चालू करपाचें तेज्या बद्दल आतां विचार करता। कितलेशे डेलिगेशन दिल्ली वचून येयले पूण हे डेलिगेशन वचून येवन कांयच उपयोग जावंक ना हें दिसता। स्पिद्ध जाता गेले खंय गेल्लो खंय ना, कितें हाडलें कांय ना। आतां पर्रीकर बाब अमेरिका गेला आनी एका म्हयन्यान कितें तरी रिपोर्ट येतलो। 1 म्हयनो 2 महिने 3 महिने 6 महिने पार्लिमेंटाची इलेक्शनां येतली, मागीर पार्लिमेंटाची आचारसंहिता लागतली
आणि मागीर मायनिंगाचे लोक रावतले कितें तरी ताटात पडटले म्हणून ही आयज ह्या बीजेपीची प्रथा आसा. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.